नमस्कार. आयच्या ह्या डिबेटीच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचो. म्हाका दिसता सद्याचे प्रदेशाध्यक्षान राजिनामो दिल्यार वर्स जावन गेलें. नवीन प्रदेशाध्यक्ष येना आनी खंय तरी एक बरो प्रदेशाध्यक्ष नासतना पक्ष कसो उबो रावतलो, पक्षाची बांदणी कशी जातली आनी कसलो प्रदेशाध्यक्ष आसल्यार फाल्यां पक्षाक फायदो जातलो ह्या गजालींची आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आलेक्स रेजिनाल्ड. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणयारे राजन निमेलो. कारण काँग्रेसीचो अध्यक्ष आयलो म्हणटकीर ताचो निश्चितच परिणाम युतीचेरय त्या प्रमाणे जातलो. आनी तिसरी आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू नायक. स्वागत तुमचें. राजू बाबा, सुरवात तुजे वयल्यान करता. सद्याचे परिस्थितीक जर पळयलें जाल्यार कितें दिसता, कसलो अध्यक्ष आसूंक जाय आनी जसो अध्यक्ष आसपाक जाय अशें सगळ्यांक दिसता तसो मनीस काँग्रेसी कडेन आसा काय कितें? काँग्रेसी कडेन प्रत्येक जाण म्हळ्यार एक लिडर. सो काँग्रेसी कडेन खूब लिडर आसात. जाय तसो आसा. जाय तसो आसा. निमाणे काँग्रेसीक ती एक दृश्टी जाय की तांकां कशे तरेन संघटना उबारपाक जाय आनी कशे तरेन अध्यक्ष तांकां जाय. कारण हांव फकत सत्तेर येवपा खातीर संघटना अशें म्हूण मानना. ही संघटना अशी जाय जी काँग्रेसचे विचार मुखार व्हरतली आनी काँग्रेसचें एक तत्व जें आशिल्लें हालीं सामकें पातळ जावन तें मुखार व्हरपी एक अध्यक्ष. आनी जें विधिमंडळ पक्षा पासून वेगळी संघटना जी गांवांत काम करतली, गांवांत पक्षाचो विचार पावयतली, पक्षाचे कार्यक्रम गांवांत पावतले आनी पक्षाचे पळय लोक आसात गांवांत जे आसात गांवांत आसात, तळागाळांत आसात, तांकां एक नितीधैर्य दितली, एक राजकीय उबे रावपाची एक शक्ती तांकां दितली ज्या फाटल्या 1.5 वर्सांत सामकेंच मातये भरवण जाल्या. तुमी म्हणटात की विधिमंडळ पक्षा परस वेगळी, म्हळ्यार कशी? म्हळ्यार तुमी म्हणटात की आमदारांचो आनी त्या संघटनेचो कॉर्डिनेशन आनी हस्तक्षेप आसपा जायना. कॉर्डिनेशन हस्तक्षेप सुद्दां आसपा जाता, पूण संघटना म्हळ्यार कशी? आमदार आतां जालां अशें की रेजनल विचारत रेजनल म्हणटलो तो आपल्या जाय तोच अध्यक्ष जाय आनी ताजी पळय जी संघटना कुर्तरे कसली जाय ती आपूण सांगता तेच लोक घालपा जाय अशें न्ही. कारण रेजनल फाल्यां जर पार्टी चेंज केली जाल्यार ती संघटना थंय स्थिर आनी घट उरपा जाय. अशी तरेची संघटना जी आमदाराचेर सुद्दां दबाव हाडटली. कारण अशें जालां काँग्रेस पार्टी कित्याक काबार जाली? काँग्रेस पार्टी इतल्या खातीर काबार जाली की संघटने पासून आमदार तुटून गेले आनी आमदारान आपल्या जाय तें केलें. तांचेर लोकांचो आनी तांचेर पक्षाचो कसलोच शेक उरलो ना. अशे तरेन संघटना जाय जी पक्षाचे कार्यावळी व्हरतलीच, पूण जे लोकांक जे कितें जाय, लोकांचे उत्फर्के हे संघटनेन परावर्तीत जावपाक जाय, संघटनेंतल्यान ते सरकारान परावर्तीत जावपाक जाय. अशे तरेची संघटना जाय. राजन बाब, कितें दिसता तुमकां? कसलो दिसता गावले अलायन्स जर जाली जाल्यार अल्टिमेटली इट विल बी ते फेस विल मॅटर. तुमकां कसलो अध्यक्ष अपेक्षीत आसा? See, I don't differ much from Raju Bab. Congress requires a president with a strong backbone. He should be able to walk into any constituency, not depending on the local leader. And today is the best opportunity because 31 seats have no elected representative. And if you keep on, if you have to enter a constituency, you have to depend on the local leader when he will call you and he may not even call you. Then Congress will be heading for a disaster. So there should be a person who first of all instills discipline in the party, which is not being seen in the Congress. And unless that discipline is put, and as Raju Bab has said, building the organization from the grassroots level. How important will be that person from the alliance point of view when we are getting into an election year? See, according to me, the alliance is a foregone conclusion. Whatever the local leaders speak here, they finally end it up with one sentence saying that High Command will decide. Then why speak about the alliance? Secondly, today there is a tremendous frustration of the secular votes that have gone to the BJP. When I say secular, don't misunderstand me that I am meaning Catholics or Christians. I am meaning Hindu secular votes. This is very important. Since 2002, if you observe, the Hindu secular vote has moved towards the BJP on the trust. Today, that veil has been opened and it is very clear. They are frustrated. But we as a party... तुमकां दिसता काँग्रेसी कडेन असो लीडर आसा who can polarize this he has to secular take a firm decision. Like for example, I will tell you my party president. After he being appointed, he has taken very strong decisions. He is moving in the constituencies. He is meeting workers. And he has been given freedom. कनेक्ट तयार जावपाक जाय. Yes. रेनाल्ड, 2 मुद्दे आहेत. पहिलो मुद्दो म्हळ्यार तुम्ही जे आमदार आसात यू बिकम सेल्फ सारके स्टायल लिडर्स. तुमकां फाल्यां पक्ष आसूं किंवा पक्ष नासूं तुमकां पडून गेलना.
पक्षाच्या ऑर्गनायझेशनल जी बांधणी आसा ताजे कडेन तुमगेलो खूब जाणांचो संबंदच ना आनी अशी परिस्थिती भितर सद्याक तुमी हांव अध्यक्ष जातलो काय तूं अध्यक्ष जातलो हाजेर झगडटात. सी इट इज नॉट डेट ना म्हणपा येना तुज्यान पार्टी कडेन संबंध आहात. इफ देर इज नो संबंध विथ द पार्टी देन इट इज रॉंग टू से दॅट. सेकंड आनी ऑर्गनायझेशन म्हणटे आहा वो ना वो तें दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. दॅट इज नॉट एन इशू. बट इशू म्हणल्यार कितें जेन्ना तूं पार्टींत आहा यू हॅव टू फॉलो सम डिसिप्लीन. I agree with all of them that party president has to be person with backbone. 99% of your leaders don't follow that discipline. You Yes, agree with I that? agree with that. I agree with that. That is why we have failed. Time and again I have said we have failed is because of all these people now. Now what I agree with both what Raju Baba and this fellow has said. दोघांनी I agree करता कि the president has to be somebody who can go into any constituency. A president has to be somebody who can be acceptable to the people. And the president What cannot. about acceptability within your legislature party? See, acceptability within the legislative and the party. It may not be that legislature may accept and the party may accept. But if the people connect with him, I think that person should be given the post. Irrespective whether legislature does it or whether party does it. You are basically going into the mass appeal factor rather than the organizational That is the need factor. of the hour right now. पट्टा राजू बाब, it is mass appeal and not organizational म्हाका factor. मास अपील हें पटना. मास अपील हें तो जे कितें कार्यक्रम राबयतलो आनी ताजे कडेन जी कितें तत्वां आसतलीं काँग्रेसची तातूंतल्यान तें बिल्डअप जावंक शकता. पूण म्हजे कोतान जो कार्यकर्त्याक आनी मतदारां कडेन कनेक्ट जातलो. कार्यकर्त्यांक आज जालां कितें की आमदारांनी सगळ्यांक सोडून दिल्यात. कांय आमदार तर आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयानूय नात. जे आतां फुडल्या इलेक्शनाक 3 म्हयने आसा म्हळ्यार तिकेट घेवपा येतले. ही काँग्रेसची परंपरा. सो म्हजे कोतान म्हाका अशें दिसता की अशे लोक जाय जे जो सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बी ताका काँग्रेसची तत्व कळपाक जाय आनी ताका लोकां कडेन कॉन्टेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ग्रामसभा जातात त्या ग्रामसभे बद्दल ताका आपुलकी आसपा जाय. ताका गोंयचे अर्थवेवस्थेचो चांगलो बरो अभ्यास आसपा जाय. ताका गोंयान भितर हे सगळे जे पळय इशू जातात विमानतळ जाय दाबोळी जाय मोपा जाय हाजे बद्दल एक क्लियर स्टँड घेवन पक्षाक ताजे खातीर राजी करप. कार्यकर्त्यांक आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें लोकांक एक विश्वास दिवपा जाय. कारण फाटल्या 1.5 वर्सांत लोक पर्रेकराचे राजवटी बद्दल भ्रमनिरास मोठ्या प्रमाणाचेर जाला. सो हो जो एक पॉलिटिकल थॉट घेवन पळय जो मुखार येवपाक एक ऑल्टरनेटिव्ह अशें दिसपाक जाय. अशें दिसपाक जाय. ट्रायल मग तुका कितें दिसता मास अपील or experience to build an organization? What is important at this stage? At this stage, I believe it is the ability, it is both required, but more stress on the ability to build up the organization. Again, I am repeating, our president, Nilkan Harungar, has taken very strong decisions. Like, for example, on the MOPA issue, we are categorical as a party. There may be difference, but the Congress is yet not categorical. So, this is the difference between our party president today that after taking over. This was not there earlier. Secondly, any extra constitutional authorities that were existing, that also he has kept aside. He is moving in the directions of building the party. He is not bothered whether he will remain a president. म्हाका सहमत ना हांव. कारण हांव तर म्हाका दिसता तरी अशें की फाटल्या इलेक्शना नंतर आमदार नाशिल्ल्यान एनसीपी म्हणटा कितें आपल्याक करपाचें हाजें भान ना. एनसीपी सद्या फक्त प्रेस नोट पॉलिटिक्साचेर जगता. एनसीपीन म्हाका हांणी सांगचें की फाटल्या 1.5 वर्सांत एनसीपीन ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर कितें केलां आनी लोकां मदीं एक पॉलिटिकल थॉट व्हरपा खातीर कितें केलां एक्सेप्ट फॉर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी पत्रकार काडले शिवाय. So it is basically media campaign rather than people campaign. Rather than people campaign. Exactly. रेगल कितें दिसता की ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाची दृश्टी आशिल्लो लीडर आसा काय तुमगेले खंय तरी एक जे फाटल्या इलेक्शनाक पडल्यात लिडर्स तांगेले खंय तरी रिहॅबिलिटेशन करपाच्या दृश्टींतल्यान तुमी जीपीसीसी पोस्टा कडेन पळयतले? I think the party president has to be a person who should be able to tell the MLAs, Baba, or tell the legislature and tell even the GPCC, you all were given the position, you have failed. Now you step aside. I have been selected, I have been appointed, or I have been selected, whatever. Give me an opportunity to work. We'll all work together. But at the same time, let us change the perspective. Let us put some new people. Let us do something new and build the organization. Whether there will be a person who got defeated in last assembly election will be appointed as GPCC president. But are you going to appoint a person with on the basis of seniority or whatever who is already rejected by the people even in assembly election? Or do you have any option beyond that? See, it is finally dependent on the high command to decide. But all options are available. Ashbashin ni ki munis na munna aha. Kono jale ha. But one thing is there.
whatever the decision party takes, party should have few things in mind. Ek, building the party. Second, what mistakes he has made, we have to take what mistakes and what he is doing right now. We should have somebody to captivate them and get into पुनर्वसनाची एक्सरसाइज एक्झॅक्टली पुनर्वसन आणि फुडल्या इलेक्शनाक आपल्या तिकेट मिळून आपल्या बगलबच्च्यान तिकेट मिळून आपण मुख्यमंत्री जावप किंवा आपल्याक पार्टी कशी हातान घेवप हें अशें पॉलिटिक्स चलना. म्हाका दिसता अशें की अशे कांय मनीस आसात पार्टीन भितर जांकां आज क्लियरली सांगपाची गरज आसा की फक्त पॉलिटिकल एक पक्ष ताब्यान घेवपा खातीर न्ही, म्हजे कोतान खातीर गोंयान जें कितें आमकां कितें पळय जें करपाचें आहा न्ही हाजे बद्दल सगळ्याच लोकांक विसर पडला. पण सद्या कितें दिसता तुमकां की सद्याक जे डिरेक्शनान वता पार्टी कितें की थंय खंय तरी एक एबल मनीस हाडून बसोवपाचेर भर आसतलो काय जे पडेल उमेदवार आहात? म्हाका अशें दिसता की गोंयचो थॉट प्रोसेस काँग्रेस गोंयान भितर कित्या खातीर आशिल्ली. काँग्रेस फाटल्या 61 आमकां मुक्ती मेळटकीर आज मेरेन काँग्रेसीन कितें केलां म्हाका दिसता अशें की काँग्रेसीक एक चड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त पॉलिटिकल सत्तेर येवपाचीच न्ही, ताजी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार कितें गोंयांतली धर्मनिरपेक्षता जी आहा ती काबार करून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. गोंयान भितर 2 धर्मां भितर फूट घालपाचो प्रयत्न चल्ला. गोंया भितर अल्पसंख्यांकाची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी हें सगळें करून म्हजे कोतान BJP आपूण जें कितें म्हणटा तें खरें आसून सत्तेर रावपाचो प्रयत्न करता. आनी इतलेंच न्ही तर पर्रेकारान आनी इतलेंच न्ही पर्रेकारान तर अशें जाहीर केल्लें आसा की आपल्यालें आयुश्याचें ध्येय की गोंयांतल्यान काँग्रेसीक उखडून उडोवप. त्या नजरेन पळोवपाक गेल्यार पर्रेकार ते करूं शकता. म्हणून काँग्रेसीचेर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. फक्त पावराचेर येवप न्ही तर देश गोंयांतलो जी पळय धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिझम जें कितें गोंयान आहा तें आनीक घट करप. वॉट काइंड ऑफ president you will prefer? Somebody who will be rehabilitated, who is a defeated candidate in last assembly election, or a completely new face? What kind of person? See, this new face is something which everybody is talking. I don't understand the meaning of this new face. What is the use of getting a beautiful face if the person is not capable of organizing? Organizing capability has to be the main criteria. So you won't have problem even if he is defeated in last assembly election? No problem, and no problem whoever becomes. He should be a good secular leader. When I say secular again, don't misunderstand that he should be from the minority. As I say that the secularism fabric of this state has been maintained by the secular Hindu people. Otherwise there could never have been secularism here. So what I am trying to say, I differ with Raju with all respect to him. He says, देड वर्स झाले 16 महिने झाले एनसीपीने सांगितले किती करतो. He has missed the point. I have very categorically maintained that it is after the new president that things have started moving. And the new president has been appointed at the end of February. So what do you expect? Secondly, he said that we are playing only press note. He should be able to point out which political party is on the grassroots level. People to come also to hear to you, to listen to you, it is very difficult. Don't you think BJP is on the grassroots level? Definitely not. Being in power and having a cadre, it's absolutely eyewash. They are forcing people. They are putting pressure on people. There is no grassroots connect, you are saying? There is no grassroots connect. Those people that you will see who are moving with the BJP have got their schemes pending for approval. So what those type of people I can also bring. Second गजाल जी जो ताणे काढला मुद्दो तो म्हळ्यार सदांच अशी डिस्कशन जाता की मायनॉरिटीतलो आसलो काय मेजॉरिटीचो आसचो, सावथाचो आसचो काय नॉर्थाचो आसचो, कितली इम्पॉर्टन्स आसता ह्यो क्रायटेरिया? काय प्रमाणात आसता, पूण म्हजे कोतान हें सगळें आमी चिंतता आसतना एक बेजीक काँग्रेस चिंतता तें अशें की हे सगळे लोक चिंततात ते अशें की आपल्याक फुडल्या वेळार तिकेट मेळोवपाक आनी आपल्या बगलबच्च्यान तिकेट मेळोवपाक. हांव तर अशें मानन की काँग्रेसीन असो मनीस निवडून काडपाक ताका ऑर्गनायजेशनल स्कील आसा, ताका पक्षाची तत्व खबर आसा आनी ताका कळोवपाक पक्षान फुडले 6 वर्स तुका तिकेट मेळपाना. हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज की मेजॉरिटी और मायनॉरिटी, नॉर्थ और साउथ, ही इक्वेशन्स कितली गरजेची? ही इक्वेशन काय प्रमाणात लागतात गोंयान, काय प्रमाणात हो खंयच्या समाजाचो, तो कितलो लोकांक लागीं, तो कितल्याक अपील करूं शकता, हें कांय प्रमाणात आसा. पूण पार्टी प्रेसिडेंट गोंयान भितर आज ठरयता आसतना म्हाका दिसता की तें करपाची गरज ना. तिकेट दिवप ना फुडली, ताका 6 वर्स तिकेट दिवप ना, ताका सांगपाक तूं काम करप. आनी अशे लोक आसात जे म्हणटले ना आमी पक्ष घेवन बसतात, आमी काम करपाक तयार आसात. आनी आज तर अशें हें आसा, आज काँग्रेसवाले मानपाक लागल्यात म्हणून हळू ते आतां उलोवपाक लागल्यात. म्हाका दिसता अशें की पर्रीकर जर आनी फुडले जर 5 वर्साचे टर्म जर कंप्लीट करत तर काँग्रेसीक सत्तेर येवपाची खूब संदी आहा. ताका लागून फक्त पक्ष पातळीचेर, संघटना पातळीचेर बरे तरेन काम जावपाक. कितली इम्पॉर्टंट